विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पाडेली वाळपयन राजकारणाच्या नेटान सामान्य थळाव्या लोकांक तांची दिसपट्टी चलपी दुकानां चलोवपाक त्रास करता म्हण कागाळ थळावे करता। PWD मनशांनी येवन शॉप पाडपाचो आदेश दिला म्हण गाड्याचे धनी सचिन नाईक सांगता। RDX गो खातीर वाळपयच्यान निलेश पवार। सकाळी कोण डॉक्टर येयले गव्हर्नमेंट मनीस कोण तो हांव वळखना तांकां तुमचो सांज पासून म्हाजो गाडो हांगासलो काडूंक जाय नाल्यार फाल्यां पुलीस बिलीस येतकूच मारामारी जातली मागीर भानगडी जातली अशें सांगूंक लागले। विचारले कोणे सांगला का म्हणून PWD ने येयले म्हूण सांगले। ओके कोणे धाडला म्हणून विचारले ना थंय विचारूंक ना कांय विचारूंक ना तशें। आमी काय हांगा आतां भायले घाटी काय येवन पडोंक ना आमी हांगासलेच मनीस आहा आनी इतली वर्सां राजकारण दोनूच जालें। हांव BJPचोच पयलीं मनीस जाल्लो। आतां आमचें कितें काम करूंक ना कोणी म्हणून आमकां कोण हेच करूंक शकना। आतां पोटाक लागून कोण गाडो चलयता तेका कोण कितें करूंक शकता कित्याक तेंची सत्ता आसा कितें आसा न्हू तेका लागून। कितली वर्सां जाली गाडो 7 वर्सां जालीं गाडो चलता। हांगासर सदांच आमी च्या भाजी पिवंक येता आनी हो गाडो आसल्या कारणान हे सगळे ह्या गांवांनी जे लोक आहा तेंची एक तो सेवा करता अशें म्हाका दिसता आनी सगळ्या पेक्षा सवय हांगाच मेळटा आमकां गरिबांक मेळटा आनी बरी सेवा आनी बरें तो करता आनी हे अशें बंद जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता। हो गाडो खंय काडपाचो अशें कितें तरी निर्देश तांकां दिल्ले आसा। आमचो विचार आहा न्ही आमकां विचारले कशें येतले। ओके म्हणजे तुमकां कांयच इंटिमेशन कांयच सांगूंक ना। ओके म्हणजे हेतून कितें राजकारण बी आसा अशें दिसता तुमकां? प्रत्येकाचें कांय सांगता येना आमच्यान सांगपाक जायना। हो आमचो गाडो आसा तो 7-8 वर्सां जालीं हांगाच आसा आनी प्रत्येक लोक हांगा गांवचे आसा ते घर कशें येवन हांगासर बसता च्या पिता खेळ मजा हांगाच चलता। हांगासर इतली राजकारणां जाली हांगासर पूण कोण अडावंक ना। हांगा म्हाका अशें दिसता की हांगासर दहशतीचें वातावरण चलना म्हणून हें बंद जावपाक जाय आनी हेचो गाडो आसा तो बंद जावपाक जाय। जी तुमी पळय हांगा गाडो आसा तो जी रोजी रोटी आसा ती हेजेरूच चल्लेली आसा तो बंद जावपाक जायना। हांगासर व्हडलो मोर्चा चलतलो हांगा निश्चित जातलो हांगासर झगडी जातली त्या खातीर हो गाडो बंद करूंक जायना। आनी असली राजकारणां कोण जर करता म्हाका खबर ना राजकारणांत चल्ल्या काय कितें चल्ल्या ही राजकारणां बंद करपाक जाय आनी हो जो आमचो समाज चल्ला तो बरे भाशेन चलपाक जाय। अरे हे लोकशायेन हांव म्हणटा कितें चल्ला तरी कितें काय म्हणून हे बरे भाशेन ह्या सरकारान निर्णय घेवचो आनी ताचो ताका रायट दिवचो नाल्यार ताका फाटल्यान जमीन दिवन ताचो गाडो बांदचो ताच्या पोटार मारचें न्हू ही लोकशायेन। आनी जर तुमकां जर करपाचें जाल्यार अख्खे 70चे न्हू अख्खे गोंयचे गाडे बंद करचे पडटले। हे इलिगल ना हांगा सगळे इलिगल चल्लेले आसा। तुमी सगळ्यांक डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक सांगचे की इलिगल चला सगळ्यांचे काडून घेवचे गाडे आनी ताका एकट्याचेर तेजें हें जावचो।